एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. आता तुम्ही म्हणटाले फाटले बॅकग्राऊंड सामके डिफरंट हा. हांव खंय आसा? हांव खंय ना, हांगाच आहा. हांव येयला हांगा स्नेहागेर. सो आयज तुमकां न्ही स्नेहा सामके हेल्दी रेसिपी तुमकां आयज शूट करतले. ओके, सो स्नेहा करपाचें आसलेले, सो ते म्हणपाले आपूण करताच तुका दाखयता म्हणपाले. सो म्हाज्या खातीर सामकें न्यू आसा. ओके, सो कितें आहा तें तुमकां स्नेहा सांगतले. ओके, मागीर मेळत तुमकां हांव स्नेहा. तो हांगा आसा स्नेहा. स्नेहा, आज तू काय करणार? Today we are making a immunity booster recipe, that is the Amla Chawanprash. So आई स्नेहा तुमकां करून दाखयतले आमला च्यवनप्राश. ओके, तो कशें करपाचें तुमकां दाखयतले. ओके, तर या आमी आनी स्टार्ट करया आयची रेसिपी. चला. सो हांगासर पळयात आवळे घेतला आनी हे आसा 300 ग्राम. ओके, सो पयलीं ताका न्ही बरें वॉश करून घेवंक जाय. अशें ताका बरें ताका वॉश करून घे. 1-2-3 वेळांनी ताका बरें वॉश करून घेयात. सो हांगासर पळयात आयदनान उदक दवरला. उदक न्ही बरें गरम जावंक जाय. सो हांगासर दवरला स्टँड, म्हणजे जे आमी स्टीम करता पळय जे कितें आयदन आसलें तें आयदन घेयात. सो हे हितून आतां घालता आवाळे आणि किती मिनटां स्टीम करायचं? त्याला चांगलं मऊ व्हायला पाहिजे. हो, बरें सॉफ्ट जावंक जाय. ते मदीं मदीं आमी चॅक करया. कळ्ळें न्ही? चॅक करून कळटलें आमकां मातशें बरें सॉफ्ट जावंक जाय तें. सो आतां धापून न्ही हेका बरें स्टीम करया. सो चला आमी चॅक करया. अक्षर येयलो चॅक करपाक. सो चॅक करून पळोवया. येस, सो हें जाल्लें आसा. सो आतां थंड व्हायला पाहिजे ना. सो आतां न्ही हें गॅस बंद करता आनी बरें हें थंड जावंक जाय. मागीर थंड जालें की आमी ते बियो आसा न्ही भितर ते बियो आमकां काडून घेवंक जाय. आतां हांगासर न्ही हें पळयात अशें बियो काडून घेवंक जाय. पयलीं हें बरें थंड जाल्लें आसा. आतां हें बियो काडून घेवंक जाय. आनी अक्षरश तुमकां सांगू, आवाळे कच्चे खाता. हो ना रे? कच्चे खाता न्हू तूं आवाळे? ताका लायक कच्चे खावपाक. सो हे सगळे बियो काडून घेता. मागीर फुडलो प्रोसेस तुमकां दाखयता मागीर. कितें जाता खबर आहा, आवाळे न्ही कोण अशे कच्चे बी खावपाक न्ही हें करता. आतां हो अक्षरश न्ही बरें कच्चे खाता. आमी रितीव बीन कच्चे खायना, कित्याक तें मातशें कोडू लागता, आंबट लागता. सो अशें च्यवनप्राश बीन करून दवरलें न्ही जाल्यार भुरग्यांक 1-1 चमचो रोज ना स्नेहा 1-1 चमचो इम्युनिटी बूस्ट जाता. रोज 1-1 चमचा सदांच न्ही 1-1 चमचो दिवपाचें खावपाक. ओके, सो हांवें केन्ना अशें आवळ्याचे च्यवनप्राश बी केन्नाच खावंक ना आनी पळोवंक ना सुद्दां. सो आयज म्हाज्या खातीर हें न्यू रेसिपी आसा. इफ ते म्हाका ते आवडटलें स्नेहा करता म्हणजे म्हाका आवडटलें. सो हांव करून दवरतलें घरा कडेन. कित्याक रितीकय बी खातलें आनी कोणीय खावं शकता. ओके न्ही, सगळ्यांक 1-1 चमचो दिवन खावं शकता. सो आमी केन्ना आवळे हाडच ना हेका लागून. कित्याक ती रेसिपीच करून कळनासलें म्हाका, कांय खबर नासलें म्हाका. सो आतां च्यवनप्राश एक बेस्ट ऑप्शन आसा. सो आतां न्ही आमकां खडे मसाले बी लागतले. स्नेहा ओपन कर. ओके, दाखयत तुमकां कितें कितें घेतलें तें. सो हांगासर न्ही एक धाकटो चमचो न्ही हें आसा ग्रीन कार्डमन. कळ्ळें न्ही? हें न्ही मातशें ताणें न्ही धाडून घेतला साला सकट. साला सकट यूज करना, हें साला सकट घेतला. ओके, तुमकां जाय जाल्यार एक 7-8 न्ही तुमी हें कितें म्हणटा ताका कार्डमन तुमी घेवं शकता. ओके, सो हांगासर घेतला ब्लॅक कार्डमन 3 घेतला आनी 2 घेतला चक्रफूल म्हणजे स्टार अनीस. हांगा घेतला सिनामन स्टीक. हांगासर न्ही 1.5 चमचो 1.5 चमचो घेतला हांगा बडीशोप. एक 15-20 न्ही ब्लॅक पेपर. कळ्ळें न्ही? आनी एक धाकटो चमचो घेतला हांगासर जिरा घेतला आनी हें आसा नटमेग जायफळ. ओके, सो आमकां आतां हें सगळें न्ही ड्राय रोस्ट करूंक जाय. आनी हें लवंग घेतला एक कितें आसना रे असण्या एक 15-20 आसतलें. ओके, आतां हें सगळें न्ही आमकां ड्राय रोस्ट करून घेवंक जाय. सो हेतून न्ही हें घालूंक ना, नटमेग घालूंक ना. ओके, नटमेग तुमी सायडीन दवरात आनी बाकीचें न्ही आमकां मातशें लो फ्लेमीन न्ही हें ड्राय रोस्ट करून घेवंक जाय. सो स्नेहा म्हणटा बे लीफ तुमी घालूं शकता. हो ना? 1-2 पानां असल्या जाल्यार 1-2 न्ही बे लीफ घाला. सद्या तेला ना म्हणून ताणें घालूंक ना. सो अजून मातशें उरलां हें भाजपाचें. सो हांगासर न्ही हें ड्राय रोस्ट करपाक घातला न्ही हें ताणें घालूंक ना, कित्याक हें ऑलरेडी पावडर आहा न्ही ताका लागून. इफ तुमी अक्का यूज करता कार्डमन जाल्यार तुमी घालपाचें ड्राय रोस्ट करपाक. कळ्ळें न्ही? सो ताणें घालूंक ना कित्याक हें ताणें पावडर घेतला म्हणून. तें सायडीन दवरता हें 2. तो हें जाल्लें आसा. एक प्लेटीन काडून घेता. सो आतां आमकां हें न्ही मिक्सरान घालून फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. आणि पेस्ट करतना खंय उदक बी घालप ना. ना स्नेहा? नो वॉटर कंटेंट. उदक घालप ना. अशेंच ताका वांटून घेवपाचें. सो हेका न्ही फायन पेस्ट करून घेता. सो अक्षरश न्ही मम्मी हेल्प करता. सो हें आसा न्ही जायफळ हेजें न्ही पावडर करून घेवंक जाय. इफ तुमचे कडेन पावडर आसा जाल्यार तुमी रेडीमेड पावडर वापरात. सो पावडर किती घ्यायला पाहिजे स्नेहा?
एक धाकटो चमचो घेवपाचो. सो हांगा अक्षर करता पळय, मम्मी हेल्प करता. सो हे पळयात अजून फायन पेस्ट जालो नाही ना. सो अजून हे फायन पेस्ट जावंक ना, मातशें ताका वांटून घेतला. आतां हितून कितें घालता खंय ते. सो जेन्ना न्ही नटमेग पावडर न्ही रेडीमेड हाडून यूज करनाकात. कित्याक लागून खबर आहा, तेतून न्ही फ्लेवर बी गेल्ले आसता. नटमेग घेयात आनी ताका अशें ग्रेड करात, जशें अक्षर करता पळय. ग्रेड केल्याने तुमकां एक बरो फ्लेवर मेळटा आनी बरो ताका म्हणजे स्मेल बरो आसता. सो केन्ना हांव नटमेग पावडर हाडना, हांव घरा मागीर नटमेग भरलेले आहा, ताका हांव ग्रेड करून हांव यूज करता. सो आतां न्ही आमकां घेवंक जाय तुळशीचें पानां. पळय कितले घेतला पळय. तर तुळशीचें पानां अशें आमकां मातशें कट करून घालूंक जाय आनी आमकां आतां हें फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. आनी हें आवाळे न्ही वाडपाक न्ही मातसो टायम लागता, कित्याक आमी तो उदक बीन कांय घालूना न्ही, मातसो ताका टायम लागता. सो ताका बरें पेस्ट करून घेयात. सो हांगा पेस्ट करून जाल्लें आसा, दाखयता तुमकां. सो हांगासर पळय जाल्लें आसा. जालें ना? ओ हें पळय जाल्लें आसा. सो आतां आमी घालया घी घालता. एक 2-3 चमचो घी घालया. आतां हें वांटून घेतलेले आवाळे तुळशीची पानां आहा पळय, ते आतां आमकां तुपान घालून घेवंक जाय. सो बरें ताका न्ही तुपान बरें अशें मिक्स करून घेयात. सो किती टायम? भरपूर वेळ लागतो त्याला. तर टायमिंग किती? 10-15 मिनिट्स तरी लागणार. तर 15 मिनटां आमकां हें बरें तुपान ताका भाजून घेवंक जाय. एक 15 मिनटां ड्राय होणार. ते ड्राय जातले खंय ते. तुमकां स्नेहा की दाखयता खंय. सो हे बियो जे उरलेले बियो आसता पळय, ते ताणें उदकान घातला. आनी ते उदक खंयचें खबर तुमकां न्ही, आमी ते शिजयल्ले म्हणजे वाफ हाडलेले, बॉयल स्टीम केलेले न्ही, ते ताणें मिक्सरान घातला. हे पळयात. सो हांगासर काय अशें वेस्टेज ना, कळ्ळें तुमकां न्ही. यूज करपाचें आनी हें उदक हेअर वॉश करपाचें, कळ्ळें न्ही. येस, थँक्यू. हे मला माहीत नव्हतं, हें खबर नासलें म्हाका. हांव जाल्यार उदक काडून उडोवपाचें खरेंच. सो एक बरें आयडिया आसा. सो आतां आमी एकानी 15 मिनटां बरें एकानी भाजून घेवंक जाय तुपा वांगडा. सो आतां न्ही आमकां हे जे खडे मसाला फ्राय केल्ले पळय मिक्सरान घालून न्ही फायन पावडर करून घेवया. गार झालेले ते. थंड जाला ते. हय, हे पावडर करून घेता, मागीर दाखयता तुमकां. हांगासर पळयात फायन पावडर जाल्लो आसा. हो आयलो हांगासर, ट्युशन सोंपलें धांवन येयलो हांगासर. हय ना रे अक्षर? आय चिल्ड्रन ज्यूस दिला. आज चिल्ड्रन्स डे का ज्यूस दिला का? गे आवाळे का? हां चल थंय वचून बस, चल थंय बस, बसा दोगाणा. अक्षर पळय कितलें हेल्प करता मम्मीक. सो तुमी पळोवं शकता तूप न्ही आटलेलें आसा, तुमकां आतां तूप दिसचें ना. ओके, ड्राय जाला. सो आनी ताका टायम आसा, अजून जावंक ना हें. सो अजून ताका एक 10 मिनटां जालां ना, एक 10 मिनटांच जाला. आनी फ्लेम लो दवराता, हाय फ्लेमींग करनाका, नाजाल्यार बर्न जातलें. आनी कंटिन्युअसली न्ही ताका स्टर करत रावंक जाय, सोडून दिनाकात. सो हे पळय बरें ताका अशें मिक्स करून. सो न्ही जॅगरी पावडर घेतला. हे पळया जॅगरी पावडर बावल भरून घेतला. इफ तुमकां जॅगरी पावडर घालपा नाका ना, तुमी डेट्स न्ही मिक्सरान पेस्ट करून घेयात. ओके, ते घालपाचे, शुगर घालनाकात, कळ्ळें न्ही. सो आतां हें घालता, घाल. सो 10 मिनटां जाले की तेन्ना मागीर ड्राय जाले तूप ते ओडून घेतले न्ही, मागीर तुमी जॅगरी एड करूंक जाय. आनी बरें ताका न्ही मिक्स करून घेयात. शुगर घालनाका ना स्नेहा? शुगर घालनाकात. हय, शुगर घालप ना, कित्याक हेल्दी च्यवनप्रकाश ते, ताका लागून. तर शुगर घातलें की तें अनहेल्दी जातलें. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात. इफ तुमचे जेन्ना तुमी पेस्ट करतले पळय आवाळे, इफ ते पेस्ट जायना, कित्याक तें उदीक बीन घालूं ना न्ही, बारीक बारीक पीसीस उरता, अशें ताका न्ही स्पुनान न्ही अशें ताका स्मॅश करून घेयात, कळ्ळें न्ही. अशें ताका स्मॅश करून घेयात. सो आजून हें जावंक ना. आनी तशें उरले पीसीस उरल्यार कांय प्रॉब्लेम ना म्हणटा ते, खावपाक अशें बरें लागता. पीसीस मेळटले तुमकां, इतलेंच आनी कांय ना. सो टेस्ट करून पळयलां हांगासर, आनी मातशें गोडसाण जाय आनी थोडेशें गोड घालता हितून. सो चड घालचें ना, कित्याक खबर मागीर न्ही आमी हनी घालतले आनी हें बी घालतले ज्येष्ठ मध चूर्ण. हें ऑप्शनल आं, इफ तुमचे कडेन आसा जाल्यार तुमी घालूं शकता. सो आतां गोड घालता, जस्ट थोडेशें गोडसाण जाय आसलेलें मातशें, आनी घालून ताका बरें मिक्स करून घेयात. सो तुमकां दिसता आसतलें हें आतां मातशें न्ही ड्राय जावपाक येयलां, अजून जालें न्हय ना.
सो आता याच्यामध्ये हे मसाले आता मातशे हे ड्राय जाले तेन्ना आमी हे खडे मसाला वाटून घेतला पळय ते घालपाचे आणि हे जायफळ न्ही एक धाकटो चमचो जायफळ ग्रेट करून घेतला ते घातला जायफळ आणि हे सो आता घाली आमी हे इलायची पावडर साला सकट घालपाचे काय प्रॉब्लेम ना इफ तुम्ही रेडीमेड पावडर बी हाडटा न्ही ते तुम्ही घालू शकता एक धाकटो चमचो कळ्ळें सो आता हेनी हे बरें मिक्स करून घेवंक जाय आणि तुमकां एक लक्षांत दवरात फ्लेम न्ही लो दवरात आणि आमकां हे लो फ्लेमीन न्ही सगळें प्रोसेस करून घेवंक जाय सो मसाला मागीर जे सगळें घालून न्ही आमकां एक 3-4 मिनटांनी एका बरें अशें मिक्स करून घेवंक जाय आणि कंटिन्युअसली ताका मिक्स करत रावात तुम्ही आता पळोवंक शकता आता हे न्ही म्हणजे हे रावंड म्हणजे गळो जावपा येयला कळ्ळें तुमकां हे पळयात स्टिकीनेस गेला हय सो एक चमचो न्ही हांगासर थोडेशें घी घालता मातशें ते ड्राय जालें न्ही ते इफ ते ड्राय जालें न्ही मातशें 1-2 चमचो न्ही घी घालात आणि बरें ताका परत अशें मिक्स करून घे आनी ताका आनी शायन येता बरोसो कळ्ळें न्ही सो टोटल आमकां एक 15-20 मिनट लागतले कळ्ळें न्ही आनी प्रोसेस हा पळय आमी लो फ्लेमींग करता न्ही मातसो टायम लागता सो घी घालून न्ही जस्ट 1 मिनट ताका बरें मिक्स करून घेतला आणि हे जाल्लें आसा हो ना रेडी आसा आता नेक्स्ट कितें आता दाखयता तुमकां गार झाल्यावर घी घाल हनी सो हे सद्या गरम हा थंड जाले की आमकां हनी घालूंक जाय आणि त्याच्या पयलीं आमकां हे घालूंक जाय सांगला तुमकां ऑप्शनल आसा ज्येष्ठमध चूर्ण म्हणून मुलेटी ना मुलेटी पावडर म्हणटा हेका सो 1 चमचो घालता हे ऑप्शनल हा हे पळयात 1 चमचो घालता हे न्ही थंड हे स्वीटनर हे मातशें स्वीट आसता आणि थंडे खूब बरें खंय इफ थंडी बीन जाली न्ही थोडेशें पिंच न्ही खावपाचे भुरग्यांनी बीन थंडी बीन जायना सो हे आता बरें एका मिक्स करून घेवया सो हांवें टेस्ट करून पयलें खूब स्वीट आहे सो बरें ताका मिक्स करून घेयात सो मिक्स करून जाल्लें आसा आता गॅस बंद केला ताका न्ही बरें थंड जावंक जाय सो हे न्ही आता मातशें उरला थंड जावपाचें आता 1 चमचो घालता हांगासर हे पळयात ड्राय जिंजर पावडर सुंठ हा 1 चमचो आणि बरें हेका न्ही मिक्स करून घेवया सो हे न्ही पळयात बरें मिक्स करून जाल्लें आसा सद्या हें खूब गरम आहा मातशें आनी थंड जावं न्ही हें चमनप्राश बरें थंड जाल्लें आसा आतां तेजे वयर घालपाचें केसर इफ आसल्यार घालात कंपल्सरी ना थोडेशें केसर घालता वयर सो आता आमी घालया हनी 1-2-3 चमचो न्ही आमकां हनी घालूंक जाय सो ताका आनी मातशें तुमकां स्वीटनेस मेळटलें कित्याक हनी स्वीट आसता न्ही ताका लागून आनी हेल्दी हय सो आता हे हनी घालून न्ही आमकां एकदां बरें मिक्स करून घेवंक जाय मागीर आमचो रेडी ना मागीर आमचें चमनप्राश रेडी सो बरें ताका मिक्स करून घेयात सो आमकां न्ही हें एअर टायट कंटेनर ग्लास जारार आमकां घालून दवरूंक जाय आनी फ्रिजीन दवरपाची गरज ना कित्याक आमी हें डेली कंज्यूम करतले 1 स्पून इफ तुमी खंय भायर वचपाचें आसा खूब दिसा खातीर जाल्यार तुमी हें फ्रिजीन दवरूं शकता सारकें हय ना सो ताका एक बरें डब्यान घालून दवरात चमनप्राश जेन्ना तुमी डब्यान घालतले पळय ते बरें थंड जावंक जाय थंड जाले की मागीर ताका एअर टायट कंटेनरान घालून दवरात असो पळयात स्नेहान बरेंशें होममेड चमनप्राश बरयला कळोंक जाय न्ही कितें आतां डब्यान अशें तुमी स्टोर करात आनी स्नेहा तुमकां न्ही इंग्लिशीन सांगतले हेजे बेनिफिट्स कळ्ळें न्ही कोंकणी ताका कळटा पण इतलें फ्लुएंट कोंकणी ताका कळना आनी ते मराठी उलयता सो मराठी आमच्या व्ह्युअर्सांक कळचें ना सो बेटर तेणें इंग्लिशीन उलयल्यार आनीक बरें सो स्नेहा सांग हेजो बेनिफीट ऋत्वीक राव हां सांग Actually, this is Chyawanprash, okay, ancient recipe and made up of the gooseberries, आमला म्हणटानी ते. सो बेस त्याचा आमला असा आणि बाकी सगळे स्पायसेस ते मेटाबॉलिक आपले किती डिसऑर्डर्स आसा ते रिमूव करपाक इम्युनिटी बुस्टर म्हणून यूज करता. विंटर सिजनान कितले इश्यूज जाता थंडी खोकलो ते सगळे तेतून क्लियर जाता ते. सो डेली 1 person has to consume 1 spoon of Chyawanprash. So no need of other medicines. If you are having sugar or diabetes also you can consume this. Okay. सो कळ तुमकां आसतलें कितले हेल्थ बेनिफीट आहा तें आनी स्नेहा सामकें बरें बरें करता. सो हेजेकूय आनीक बरे बरे रेसिपी तुमकां पळोवंक मेळटले
शुअर आणि हेल्दी हेल्दी. तुमकां लायक जाला जाल्यार यू टेल अस. कमेंट करा तुम्ही. स्नेहान तुमकां आणि रेसिपी शेअर करूंक जाय कमेंट करा. सो येता हांव आनीक परत. विंटर सीजन विंटर सीजन. ओके आता विंटर सीजन स्टार्ट जाल्ले आसा. लाडू करता म्हणटाले ते पळोवया जेन्ना ते फ्री आसतले. in Goa no such a winter season we have, but still these recipes are very healthy for us. सारखे थंड सारखे. सो ट्राय करा तुम्ही. ओके सो स्नेहाची हे रेसिपी आमला च्यवनप्रकाश तुम्ही ट्राय करात. ट्राय करून म्हाका कमेंट करून सांगा तुमकां कशें आवडलं ते. आणि आवडलं म्हणजे कितें टेस्टी जावकूच जाय अशें ना. सामकें हेल्दी आहा ते कळ्ळें न्ही. टेस्ट इम्पॉर्टंट न्ही. हेल्थाक तुमकां बरें जाय थंडी बिंडी जावपा नाका जाल्यार सदांच तुमी एक कंज्यूम करात. ओके सो आयचो टेस्टी आसा. ओके सो आयचो व्हिडिओ कशें आसतले कमेंट करात. आणि व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करात आणि चॅनलला सबस्क्राईब करात. तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय टेक केअर. बाय चला बाय. सो आयज न्ही एक बर्थडे रिक्वेस्ट हा ताका विश करता. सो नाव आसा जायकेन. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. God bless you with good health, happiness. देवान तुझे हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. So once again happy birthday Zaiken. Okay, bye.